The Poor Clares have traditionally made altar breads. We have made altar breads for the Philadelphia Archdiocese and other places for over 100 years. These boxes hold the altar breads that we make here in the monastery, 250 per bag. Usually we would not have this many made ahead of time, but we had plenty on hand, and then the pandemic struck and the churches closed for a while, and now they're reopened with diminished congregations. So this would represent on normal time about 2 months supply. That's why we stopped our process, because we wanted to make sure they stayed fresh. Our typical daily output for baking is about 15,000 breads, and that translates more or less on a yearly basis to about 3 million. It's very personal. It's an awesome experience for me to be handling this bread. Each bread, thinking that it will become the body of Christ, you really handle it carefully. The making of the altar breads is a way for us to support ourselves and also to participate in the life of the church and the offering of the Eucharist in that way. When they're consecrated, they become the host, they become the body of Christ, the real presence of Christ. And that is very special to us, so we try to be very cognizant of that as we're baking and as we're doing the process of cutting and checking, to know this particular host is going to become Jesus. We do miss working and giving this service, service for the church. Our prayers regarding our production is that we can resume our production at some point, so that we can continue to be as much of a part of people's Eucharistic lives as we were before. I mean, if that's what God wants for us. We always have to be open to what God has in mind for us.
सुरुवातीक आमी गीत घेऊया 11 पेज नंबर 5 11 देवा तू आमचो तुका बसून घेता देवा तूच आमचो शेवो जीव तुका वेगळो दिता देवा तू आमचो तुका बसून घेता देवा तूच आमचो शेवो जीव तुका वेगळो दिता बाप्पा तुका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिव मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयतात जुलियाना आनी जोझफ जॉर्ज आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासून तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासूया आनी तांचे पासत मागुया. तशेंच दुसरें ते सावन सोंपून गेल्ल्या तेवतोलियानो डिसुजा हाच्या ओटम्या पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. तशेंच कालच्या दिसा बाजिलियो फेर्नांडीस सोंपून गेला. ताच्या ओटम्याक शांती फावो कर आनी तांच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात एनली फेर्नांडीस, सुकोरिना डी कॉस्टा, सायमन पेरेरा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी ओगीच रावन हे मिसाचे सुरवातेक देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाड बाबा भयणीनो आज शिसो आमकां दोयाड नितीचे आनी भावपणाचे मनीस जावंक आपयता. आज किरीत भाशेन तो एक खोर उतरांनी फारिसेव आनी धर्मशास्त्र्यांक पाचारता आनी दोंग्या भाशेन जिवंक नाका म्हूण तांकां तो शिडकायता. आमी जायते फावटी घडये ह्या संवसारान जियेतना दुसऱ्यां पासत नितीचे मनीस आनी दोयाड आनी भावपणान जिवंक आमी घडयेक विसरता. हीच आज आमकां कृपा मागुया. उदीक आमी दोयाड जावं, दुसऱ्यां सोबे नीत आमी दाखोवंक आनी भावपणान ह्या संवसारान आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान सगळ्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या वारपरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारान सुर्गीच्या सोदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तेसालोनिकांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी
आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्यांव ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागतांव तें हें. सोमयाचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणें बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपोंक दिवंक नाकात. वो तुमी आकांतचें न्हय, तुमकां कोणेच खोशेच भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगडटल्या शुभ वर्तमाना उदेशी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटोच भावा भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली गोड दवरात. खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरोन आसलेलो धीर आनी थीर बोरवासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोड करूं. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवपकार. आमचो जबाब जावन दी. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परतून म्हणुया. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवंक सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकूं दी ताचो गणगण. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी न्हीद संवसाराची वर्जाची करूंक झोडटी परमेस्पोर पळे येता. जबाब. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गार. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओंत्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हळें, दोंग्या शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, तुमचे कोटाक ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरे असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण समृद्धीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हें तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हें तुमी पाडूंक जाय आसले. एक ओजार जोडाडी गाळून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसात तें तुमी नितोड करतात आनी भितरल्यान तुमी नागोवणे आनी पोसडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितोड जावच्याक पात्रां ताटां भितरलें आसा तें पयलें नितोड कर रे. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो जबाब आमी घेतला. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो.
आनी हाका लागून भाग्यून पावलो तेसलोनिकारांक दुसरे चिठीन बरोवन म्हणटा की आमी सगळीं तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली तुमी गोड धरात, कित्याक सर्विसपोर केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत, पूण ताका तुमी तयार आसूंक गरज. आनी तयारी तुमची बरे तरेन जावं पयले सुवातेर तुमी सगळीं न्यायनीत व नितीची मनशां ह्या संवसारांत, दुसऱ्या सगळें काकलूत दाखयतली मनशां, आनी तिसरे सुवातेर विस्वाशीपणान जियेतली बाबार्थी कशी ह्या संवसारांत जिवंक गरज. आनी हाका लागून जेसू आज फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक केरीत भाशेन खोर उतरांनी शिडकायता आनी तांकां एके भाशेन किकोन करता आनी म्हणटा तुमी भायलेन पात्र साफ करतात पूण भितरल्यानूय साफ करूंक गरज. जायते फावटी आमी झगझगता तितलें भांगार अशें समजता, ही म्हणणी आसा झगझगता तितलें भांगार न्हय. आनी आमच्या जिवितान अशेंच आमी समजता की आमी दुसऱ्यांचो मान, दुसऱ्यांची पदवी, दुसऱ्यांचें व्हडपण घेतल्यार आमी ह्या संवसारान व्हड, आमी कितेंय तरी ह्या संवसारान करता अशें आमकां दिसता. पूण खरेंच आमी दुसऱ्यां सगळें नीत करता काय? खरेंच आमी न्यायनितीन जियेता? खरेंच आमचें सगळें दुसऱ्यां सगळें जेन्ना आमचो भाव चुकता, दुसरे आमकां जेन्ना उनीत करतात, दुसरे आमकां जेन्ना किकोन करतात, ताची सगळें काकलुतीवंत आमी जाता? खरें आमी ह्या संवसारान जियेतली बाबार्थी कशी विस्वासपणान देव आमचें सगळें दयाळ जाल्यार आमी दुसऱ्या सगळें उदीक दयाळ जावं, आमी दुसऱ्या सगळें उदीक काकलूत दाखोवंक आनी आमचो बाबार्थ उदीक आनी उदीक वाडोवंक आमी वावुरता जाल्यार आमकां आज विचार. जेसू आमकां म्हणटा येवचो केन्ना आसा तें हांवें तुमकां सांगलां, म्हणटकूच तुमी केरीत भाशेन तयार रावचें, तुमी आपल्या बाबार्थान उदीक तीर रावचें. बाबार्थ तुमचो वाडोवंक उदीक तुमी दिसपटे जिवितान तुमकां मेळटात ते सोयीक तुमी उजार करचे आनी आपल्या जिवितान बरेपण तुमी वावुरतात तेन्ना उदीक मजेशीर म्हूण तुमी गवाय जावचे. आज बाबा भयणीनो सर्वेस्पराची मनसुबी करूंक तोच येवचो जालो म्हूण आमी जबाब वाचला तेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता ती मनशां उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत सुदारूंक वावरुया. आमी ह्या संवसारान दुसऱ्यां सगळें नीत करची न्हय, कित्याक देव आमचें सगळें उदीक खरायेन नीत करतलो. आमी उदीक काकलुतीवंत जावंक वावरुया. आमी दुसऱ्या सगळें भावपणाचो मोग आमच्या कुरण्यांनी दाखोड करुया. अशें जायतो लोक आमकां जो उदीक आनी उदीक आमचे काकलुतीक आवडटा, उदीक आनी उदीक आमच्या मागण्या खातीर आमचे लागीं प्रार्थना करता, उदीक आनी उदीक आमचे आर्थीक जायते फावटी कितेंय फूल ना पाकडे आमचे सगळे आवडून रावता, तांकां आमी मजत करुया आनी अशें खरें शीस आनी गवाय म्हूण जेजूचें दाखोड करूंक ह्या संवसारांत जिवंक वावरुया. भेटोने वेळार गीत घेवया C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. यादनी कुडो समोर पिता आमची मोना समोर बुया दोयार करता कालसा आमची दोयार करूया यादनी ताका रोज भेटोया आमी आमची चीड भेटोया क्रिस्तारो तो पिता Più cammini ti sauya. मोशा बाबा भयणीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकीच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक
एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्ताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोगाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनोशी भोगपण आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा बाजिलियोची काकूत कर. ताका हे संवसारांतलो कालच्या दिसा तुवें आपोवन बेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसां तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती तिचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदूतान सोर काडी तुका मानवल्यात. ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सर्वुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां दायनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोत्रेक ताव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका आमची खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या येगात सुद्दां म्हाका बरेकी मेवतली आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तुवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Asheta, Gadis Moche, Suadi, Enya Tucha, Rakun Rauta, Nispote, Moga, Rakun Rauta, Nispote, Moga, प्रार्थुया सुर्गीच्या बापा तुवें काकलुतीन आमकां दिल्ले जेजूचे मांस आनी रोगोत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक वाडूय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन उचुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओडूंका शेवटा गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 संसार सोपो करुया तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोपो करुया तुमचे सांगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोबतीन तेसान सगल्या म्हजें गोबाय जाया संसार
कोरोनाची पिडा सोड पडवेदार आनी काकूतसारा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं ओप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतावतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.